नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। सीडीएम स्मिथ कन्सल्टन्सीन गोयच्या अधिकाऱ्यांक वॉटर प्रोजेक्टाक लाच दिल्ली आरोपांची गोंयांतूय चौकशी। पीडब्ल्यूडी करतली खात्यांतर्गत चौकशी। 10 दिसांत रिपोर्ट। बीजेपीचो उपाध्यक्ष होबळे आड हुंडा छळाचे प्रकरण। सून श्वेताचो छळ करता, हुंडो मागता म्हूण होबळे ताची घरकान्न पुता आड एफआयआर। होबळे म्हणटा हाचे फाटल्यान आयरिश। जुलय सावन लायटीची बिलां नित्य भशेन। एफपीपीसीएचे गिरायकांचे बिलांतल्यान वसूल केल्ले थोडे चार्जीस क्रेडिट करतले। खातें बिलां फारीक करूंक काडटा ॲप, वीज मंत्री उलयलो। बीजेपीचे काँग्रेस मुक्त भारत मिशन गोंयांत गोवा फॉरवर्डाचो विजय लायता तडीक। युतीच्या भागीदारांक दुखय नासतना गोवा फॉरवर्डाचो विस्तार। अध्यक्ष विजयाचे मिशन। गोयचे पोलीस मटक्याचे मूळ उस्तूंग करता एसआयटीचेर एसपी, पीआय, 2 पीएसआय। हायकोर्टाचे रिटायर्ड जुईजाची नेमणूक उरल्या, पोलिसांनी सांगले हायकोर्टाक। शिरोडा कोनचे कोडार गावात मेळ्ळो मेल्लो गवो। कसो मेलो ताचो सोद लागना। लोक म्हणटा फॉरेस्ट एरियांत वाडल्यात गवे, खावंक पडना म्हूण पावले गावांनी। आनी एलआयसीची कॅरम आनी चेस सर्त महाराष्ट्रांत गाजयली। कॅरमांत शिल्पा आनी प्रकाश जैतिवंत, चेसांत विजय आनी अनघा जिखली। सीडीएम स्मिथ कन्सल्टन्सी कंपनीन वॉटर प्रोजेक्टांक गोयच्या अधिकाऱ्यांक लाच दिल्ली म्हणपाच्या आरोपाचेर गोंयांतूय चौकशी जातली। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान खंय ह्या प्रकरणाची खात्यांतर्गत चौकशी करपाचे आदेश दिल्यात। 10 दिसां भितर चौकशेचो रिपोर्ट येतलो म्हूण टीसीपी मंत्री विजयान मिडियाक सांगला। सुदीनूय म्हणटा सचिवाच्या पावण्यार चौकशी चालू जाल्या। सीडीएम स्मिथ कन्सल्टन्सी कंपनीचो भारतांत वॉटर प्रोजेक्टा खातीर लाच दिवपाचें प्रकरण सध्या गाजता। मंगळारा केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन NHAIचेर जाल्ल्या आरोपांचेर चौकशी करपाचे आदेश दिल्ले। तेच कन्सल्टन्सीन वॉटर प्रोजेक्टा खातीर गोयच्या एका अधिकाऱ्याक लाच दिल्या म्हूण रिपोर्ट आसा। हे प्रकरण अमेरिकेच्या कोर्टात कंपनीचे कबुली उपरांत उक्ताडार आयला। बुधवारा पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारानूय ह्या प्रकरणात खात्यांतर्गत चौकशी करपाचे आदेश दिल्यात म्हूण टीसीपी मंत्री विजय मिडिया कडेन उलयलो। See, Mr. Davulkar has made an announcement that an internal departmental inquiry will be conducted within 10 days. A report will be submitted. I think we have to give him those 10 days. If you think that in those 10 days, for a scam like this, they alone should be allowed to investigate this kind of matter, or should it be extended? No, I don't know. How do you presuppose that the person who is investigating is involved? See, at this moment, it is only. Was the minister for that tenure, right? Not entirely. If you go to see, it is between 2011 to 15. So there is a period when he might not have been the minister. So I think we should not first only jump to conclusions. Let him conduct his inquiry in 10 days. If it has flaws, then we can take the next step. CDM Smith म्हणटा ती कंपनी prior to 2012 गोंयांत आयली। तिने काही नॅशनल हायवेचे प्रोजेक्ट ताचे पयलीं घेवपाचो ट्राय केल्लो, पूण जेन्ना आमी आयले तेन्ना तांकां आमी भायर उडयले। ओके। आनी ते रिटेंडर केलें काम आनी परत दुसरे कंपनीक दिलें। दुसरी गोष्ट, तांणी वॉटर सप्लायाक कांय केल्लें म्हाका तरी आठवण ना, पूण सिवरेजींत एक प्रोजेक्ट तांणी केलो, तोय तांचो आमी ते सारकें काम करना म्हणून टर्मिनेट केला। आतां तांणी जे स्टेटमेंट दिला तातूंत ते ऑफिसरांक तांणी सॅक केल्या तांच्या। सो ती सारकी खंयच्या ऑफिसरांनी तांकां पयशे दिल्या काय त्यांच्याच भितर कितें जालां हें आतां ताची स्टडी करची पडटली। ओके। तुम्ही कितें प्रायम आमच्या ऑफिसरांनी घेतला काय आमच्या ऑफिसराच्या नांवार तांणी घेतलां हें पळोवचें पडटलें। ओके। ऑफिसरांचें नांव आसा हें तरी खरें असलें, पूण इट शूड बी करेक्ट, कारण आमी टर्मिनेट केला तांचो कॉन्ट्रॅक्ट। ते सारकें करपा खातीर आमचे कोणी ऑफिसरांनी जर पयशे घेतले जाल्यार अर्थ ना न्ही।
म्हणून ते कामूच करनाशिल्ले. ते फक्त हांगा येवन हें करताले. तांचे ते ऑफिसर आशिल्ले ते. तीच कंपनी बरी, तांचो प्रोफायल बरो आसा, कळ्ळें न्ही. ओके. आनी ते ई टेंडरींगूय केलां, म्हणजे अशें काडून बी दिलां अशें ना कोणाक हें करून. सो आतां ते सगळी स्टडी केले शिवाय आनी त्याची प्रॉपर इन्क्वायरी एट आमच्या लेवलाक केले शिवाय एक चीफ सेक्रेटरी किंवा आमचो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर लेवल, आय हॅव टोल्ड प्रिन्सिपल आमचो चीफ सेक्रेटरी टू इनिशिएट इन्क्वायरी. टू इनिशिएट म्हणजे तू पयलीं स्टडी कर म्हणून. ताणें स्टडी करपाक जाय न्ही पयलीं. ऑलरेडी तो 10 दिसांत तो करतलो कितें तरी. put up to the CM. That case will be of top here, so he will put up mostly to CM or maybe through me to CM. लुईस बर्जर कंपनीचे जायका लाच प्रकरण उक्ताडार आयिल्ले तशें हें प्रकरण. हाची चवकशी खंयचे दिशेन वता ताचेर सगळ्यांची नजर. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. बीजेपीचो उपाध्यक्ष अनिल होबळे आड आतां हुंडा छळाचें प्रकरण. सून श्वेताचो छळ करता, हुंडो मागता म्हूण पणजे वुमन्स पुलिसांनी होबळे आड FIR केला. त्याच आरोपांचेर होबळेची बायल संध्या आनी चलो मिलिंदाचेरूय FIR जाला. सून श्वेता होबळेच्या आवयन केस केले उपरांत पणजे वुमन्स पुलिसांनी होबळेच्या घरा वचून श्वेताक हाडले. मेडिकल रिपोर्टा प्रमाण खंय श्वेताचो छळ जाला. होबळेची सून श्वेता होबळेची आवय सुचित्रा शिरोडकरान रिटर्न कंप्लेन दिले उपरांत पणजे बायला पुलिसांची एक टीम होबळेच्या मेरशे घरा पावली. उपरांत अनिल होबळेची सगळी फामील धरून सून श्वेता होबळे एकाच गाडयेन पणजे पुलीस स्टेशनार पावली. तपास अधिकाऱ्या मुखार दिल्ले जबानेत श्वेता सांगता ते प्रमाण अनिल आनी फामील 2009 तांचे लग्न जायत सावन खंय पयशे मागत आसतात. फाटले कितलेशेच तेंप होबळेची फामील खंय ताचो मानसीक आनी शारिरीक छळ करता. श्वेताचे हेच जबानीच्या आधाराचेर पुलिसांनी हुंडो मागप, छळ करप आनी गुन्यांवकारी कृत्यांक लागून अनिल होबळे, ताची बायल संध्या आनी पूत मिलिंदा आड FIR केला. A complaint has today been filed at the Women's Police Station at Panjim against the Goa BJP Vice President Anil Hoble for having physically assaulted his daughter-in-law and over the years having continuously demanded extra dowry money from the girl's parents. So this complaint has today been registered at the Women's Police Station, and FIR has been registered against Anil Hoble, who now is also the chairman of the OBC Corporation, against his wife Sandhya and the son Milind Hoble. They all have been booked on the offences for under section 498A, 323, 506(2), read with section 34 and sections 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act. Almost all the offences are non-bailable. Anil Hoble, wife Sandhya and son Milind would obviously have to be arrested. Right now they are inside the police station, so they would have to be arrested, and we are also right now going to move the court through an intervention application in case Anil Hoble and his family moves for anticipatory bail. We will be strongly opposing the anticipatory bail. The applications are already ready. We are filing it now before the court, the intervention application, as soon as Anil Hoble tries to seek anticipatory bail. See, FIR register जाला म्हणजे कितें आसा, जेन्ना कंप्लेंट कोण करता तेन्ना FIR करपाचीच आसता. FIR register जाला उपरांत all parties are here. Accused are also here. Victim is also here. It's unfortunate that it's a domestic matter which has reached to this stage, and I'm sure it will be resolved by today or tomorrow. Arrestable chances कितें? कसल्या गोष्टीक अरेस्ट करपाक जाय? सुप्रीम कोर्टाची क्लियर कट गायडलायन्स आसा. असल्या मॅटरी अरेस्ट करपाची कसलीच गरज ना. Police are competent to investigate. They will investigate and they will find out whether arrest is required or not. Recovery करपाची गरज ना, कितें करपाची गरज ना. Why arrest is required? पॉलिटिकली कोण आसा हाच्या फाटल्यान आमकां कांय कळना, पूण असले गोष्टी पॉलिटिकली वेन इट स्टार्ट्स एज अ डोमेस्टीक थिंग, बट इट इज युजली यूज्ड एज टूल टू हॅव पॉलिटिकल गेन्स. So probably it can be used as a political tool, but I don't think it's a matter of two families, two human beings, and there are other people who are connected, like the kids who are connected to this. I don't think anybody should be considering it to be taking as a political tool to obtain political mileage for sure. It's a matter of investigation.
if somebody makes an allegation, the matters are drafted by the lawyers. It is not that the girl has drafted a complaint and filed it. So I am sure there might be something that does not meet the eye, but again it's a domestic matter. I don't think it has got anything to do with dowry. And the allegations are made, the police will investigate and find out what the truth is. इतले मजगती बुधवारा सांजे उसरा होबळीची सगळी फामील घरा गेली. होबळे म्हणटा हे सगळे आयरिशाचे कर्म. वो आमचो फॅमिली मॅटर आणि पॉलिटिकल मोटिवेटेड केला बाय आयरिश. सारखंच सांगपाचें ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीस कांयच सांगू ना. आमच्या फॅमिली भितर मातशें घरचेच हे प्रॉब्लेम ते सॉल्व जावपाक जाता, इजी जाता. कांयच सांगू ना. हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड आनी म्हाका हेजेर चड कांय उलोवपाचें ना. तुमकां कितें विचारपाचें आहा तरी आसतना विचारा म्हाका. अच्छा, पुलीस कितें म्हणटा? पुलिशेन म्हाजो स्टेटमेंट घेतला. तेणें तेज्या आवयन आनी बापायक तेजो तो सोयरो आहा तेजो बेस्ट फ्रेंड तेजे कडल्यान ताका रिलेशन केलां आनी इन्फ्लुएन्स केलां आनी अशी फॅब्रिकेटेड केस करपाक लायता. आयरिसाचो फ्रेंड तेजो मावस भाव वयता तेज्या थ्रू ताणें फॅब्रिकेशन केलां आनी कांय ना. आनी कितें करपाचें वाडयला तेंच्यांनी हितून अशें कांयच ना. सारको बारीक इश्यू आसलो तो तेंच्यांनी आतां सारको व्हडलो करून दाखयला. सारकें पॉलिटिकली आमचें नांव आनी आमची इमेज आनी आमचें बरें रिलेशन आहा तें स्पॉयल करपाक. तें सारकें बरें आहा आमचे कडेन. केन्नाच लायफान खंयचो ताणें कंप्लेन करूंक ना. आमी केन्ना कंप्लेन करूंक ना. तेजें केन्नाच आमचे कडेन वायट रिलेशन ना. हें आतां फॅब्रिकेशन करूंक सोदता तो. फक्त नांवाची बदनामी करपाक. कित्याक पयलीं पासून म्हाजेर तो हें चालूच आहा तेजें आनी तेजेर खंयच साधना म्हणून तो फ्रस्ट्रेट जाला. आनी मागीर आतां पर्सनली आमच्या फॅमिलीचेर पावलो तो. आवय तेणेच केल्या तयार. तेजो मावसा भाव आहा तो सारको आयरिसाचो जिगरी दोस्त तेच्या थ्रू केला तेणें. पूण तेज्या आंगाचेर इंजरीज आसा ताचे कितें मेडिकल टेस्ट ताजी जीएमसीन जाले तातूंत इंजरीज आसात. तेका इंजरीज आहा म्हणून सांगल्या. हय, दोळ्या कडेन हांगा ताच्या तोंडार बिणार इंजरीज आसात. इंजरीज आहा जाल्यार म्हाका कांयच खबर ना. आनी म्हाका सारको फुल्ली म्हाजी बायल एक्स सरपंच आतां रिसंटली पंच आनी आमकां ते सगळे पॉलिटिकली आमचे तेंच्यान बरें जाता तें पळोवंक जायना म्हणून हें केलां. पूण ताच्या आंगार इंजरी खंयच्या म्हाका खबर ना. एखादी तेंच्यांनीच केल्या जायत, तेज्या आवयन केल्या जायत, बापायन केल्या जायत, भयणीन केल्या जायत. तेन्ना जाल्यार प्रूफ दाखोवची थंयसर कितें केलां कोणेन तें आनी केन्ना जालें पळय तें. तेणें स्वता अशें कांयच सांगूंक ना. ते ना पहिल्यापासून आम्हाला त्रासच देत होते आमच्या मुलीला. म्हणजे डावरीसाठी वगैरे चालूच होतं त्यांचं. आणि आता तर त्यांच्यानी मारायला पण चालू केलं. तिला घरातून बाहेर जा म्हणून सांगितलं आणि रात्री 2 वाजेपर्यंत आम्हाला फोन त्यांचे मुलीला घेऊन जा म्हणून. तर आम्ही रात्री आलो, म्हणजे आता दुपारी आलो काल आम्ही. आणि आम्ही कसे मारणार आमच्या मुलीला? आम्ही असतो बॉम्बेला. त्यांचं म्हणणं आहे की आयरिश जो माणूस आहे त्यांनी तुम्हाला भडकवलंय आणि ही कंप्लेंट. त्याने काही नाही केलंय. माझ्या मुलीचा प्रश्न आहे तर मी लोकांचं कसं त्यांचं कसं ऐकून हे कंप्लेंट दिली. एवढी वर्ष यांना झेलतोय ना आम्ही. यांना सगळं डावरी काय गाडी सुद्धा यांच्यानी आमच्याकडे मागून घेतले. कसली गाडी? ही क्विड गाडी. आता 1 वर्ष झालंय मुलाने वगैरे. म्हणजे एकसारखं तो मुलीचं हॅरेसमेंटच करत होता. होबळे बीजेपीचो उपाध्यक्ष म्हूण काँग्रेसीनूय फंड मारले. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार बाब अनिल होबळे म्हणटा तो वायस प्रेसिडेंट जावन आसा बीजेपी पक्षाचो. आयज आनी इतली व्हडली लजेची गजाल जाल्ली आसा. हें म्हाका दिसता एक इट्स अ व्हेरी शेमफूल एक्ट बाय अनिल होबळे एंड हिज फॅमिली हू हॅव डन फॉर अ वुमन. एंड आफ्टर ऑल शी इज अ वुमन. सो आय एम टेलिंग यू, आय एम गिविंग एश्युरन्स दॅट माय टीम, महिला काँग्रेस टीम, in a day's time we will go. आमी तिचे सुनेक देखून मेळटली आनी आमी फूल सपोर्ट दितली आनी त्या बायलेक लागून आमी झगडटली. बिकॉज वी कंडेम सच एन एक्ट. इट्स अ व्हेरी चीप एक्ट. जे पक्षाचे लोक आपल्या स्वता बायलेक सपोर्ट आनी रिस्पेक्ट आनी मान दिवपाक शकनात ते आनी दुसऱ्या जनतेच्या आनी दुसऱ्या बायलांक कितें बरें दितले हाजेर हांव प्रश्न करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. जुलय सावन लायटीची बिलां खंय नित्या भशेन येतली म्हूण वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकारान सांगला. लायटीच्या खात्यान फ्युअल पर्चेज आनी कॉस्ट एडजस्टमेंटाक लागून लोकांक एक्स्ट्रा पयशे चार्ज केले. मात कमी इन्कम ग्रुप आनी शेतकारांक एक्स्ट्रा चार्जीस लावंक ना. ते खंय फुडें केंद्रा कडच्यान क्रेडीट आयल्या उपरांत बिलांतल्यान थोडे पयशे क्रेडीट करतले. सरकार आतां बिलां फारीक करूंक स्वताचे ॲप काडपाचो आसा.
आनी एक्स्ट्रा चार्जीस येताले आनी त्या खातीर लोकांक थोडें कन्फ्युजन जालें की बील वाडोवन येता काय म्हणून. पूण खरें म्हटल्यार जे टॅरिफ आसा, जो बिलाचो एकूण युनिटा फाटल्यान जो रेट आसा तो वाडोवंक नासलो सरकारान, आनी तो फुडें आमी एक वर्सभर आनी वाडोवचो ना हें करून. पूण जे आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान जे आमकां चार्जीस एक्स्ट्रा येता आमकां गोवा गव्हर्मेंटाक, जे 92.57 crores येयल्ले लास्ट टायम. आतां ते आमी लोकांच्या वतीन पयलेच भरले, गोवा गव्हर्मेंटान पयलेच सेंट्रल गव्हर्मेंटाक भरले पयशे. आतां हे आमकां खंयच्यान तरी कंज्युमरा कडल्यानूच घेवंक जाय, आनी ह्या खातीर आमी ते कंज्युमरा कडल्यान गेले 3 म्हयन्याक थोडे 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 करून घेतलेले, पर युनिट अमके अमके घेतलेले. आनी त्या खातीर आतां ते जून पासून सगळे जाल्ले आसा, हेजे फुडें ते येवचो ना. हे आतां चार्जीस आमी लावंक नासले, जे PPCA चार्जीस आसले ते आमी कोण एग्रीकल्चर कनेक्शन आसा तांकां लावंक नासले, बिलो पावर्टी लायन आसा तांकां लावंक नाशिल्लेत पयले पासून, आनी आतांय ते ना फुडें. लायटीच्या खात्याचो कारभार अजून जाग्यार पडना, लोकांक बिलां दोबरात तिबरात आयल्यात. FPPCAचो एरियसाची वसुली गिरायकां कडच्यान चल्ल्या म्हूण प्रुडंटान हाजेर आयतारा स्पेशल रिपोर्ट केल्लो. ताचेर मंत्र्याचो हो रिस्पॉन्स. फुडें केंद्र सरकारा कडच्यान 57.10 कोटी मेळटले, ते क्रेडीट खंय परत लोकांक दितले. ज्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमी जशे 92.10 crores भरलेले, त्याच एजन्सीन त्याच सरकारान आमकां आतां 57 crores गोवा गव्हर्मेंटाक एडिशनल दिल्ले आसा. आतां 57 crores जे आमकां येयल्ले आसा ते आमी ज्या कस्टमरां कडेन बिलां वयतली त्या कस्टमरांक ज्या युनिटा प्रमाणे आमी तांकां आतां मायनस करतले, थोडे थोडे तांकां कमी जातले हें करून फॉर नेक्स्ट 3 months. परत एक फावट बिलां म्हयन्याच्या म्हयन्यांक येवंक लागतली. बिलां फारीक करपाक खासा ॲप लॉन्च करपाचे आसात. 3 म्हयन्या पयलीं आमी रिडींग काडटाले आनी बिलां जी आहा ती जनरेट करताली गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड GL. पूण आतां 3 म्हयने जाले आमीच रिडींग काडटा आनी आमीच बिलां जनरेट करता. आनीक आतां म्हाका दिसता मातशें स्मूथ जाल्लें आसा, आमी करपाक लागले. आनीक एक फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर एवरी वन वील गेट द बील, एवरी इंडिविज्युअल वील गेट द बील इन द एंड ऑफ द बिगिनींग ऑफ द मंथ. नॉट ओन्ली दॅट, हें जाले नंतर आमी आतां दुसरो एक हें करता. इन फ्युचर वी आर प्लॅनिंग ऑनलायन दिवपाचें. आमी आतां ऑलरेडी वी आर इंस्ट्रक्टेड टाटा कन्सल्टन्सी इज डुईंग अ प्रोग्राम फॉर अस. ते वेब्स हें करता, आमकां एक ॲप तयार करता. तुज्या मोबायलाचेरच बील येतलें आनी यू वील बी एबल टू पे द बिल्स ऑन द मोबायल ओन्ली. बीजेपीच्या सरकाराच्या काळान आदल्या मंत्री मिलिंदान खात्याचे दिवे लायले म्हूण नवो मंत्री मडकयकार बोवाळ मारता. खतखते जाग्यार घालूंक तेंप वतलो. बिलां म्हयन्याच्या म्हयन्या येतली. स्ट्रीट लायटी जाग्यार पडटल्यो. वीज पुरवण जाग्यार पडटली. मंत्र्यान गजाली सांगल्या खऱ्यो, उजवाड पडटा तो दीस खरो. प्रुडंटा खातीर महेश खाडी आनी चेतन गवस. सरकारी नोकर भरतीचेर गोंय सरकाराचे नवें धोरण. ज्या वेकन्सीं खातीर नोकर भरतीचो प्रोसेस चालू जावंक ना, म्हणजे रिटन एग्जाम इंटरव्यू जावंक ना, ते पोस्ट सरकारान रद्द केल्यात. फक्त ज्या पोस्टां खातीर इंटरव्यू, परीक्षा आनी प्रोसेस जाला तेच पोस्ट उरतले. नोव्हेंबरात 7 पेचे फाटभुंयेर नव्या नोकर भरतीची प्रक्रिया जैसे थे दवरपाचे सरकारान थारायल्ले. घेवया एक ब्रेक.